सिद्धार्थ, तुम्ही कालच्यान म्हणटाले की आपण आजच क्लेम करता 3-0 म्हणून, आणि आय सॉ युअर फेसबुक पोस्ट की तुम्ही आज सदानंद शेट तानावडे, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे प्रायम मिनिस्टराक बुके दितनाचो फायल फोटो घाला and you reacted. So what is your initial reaction looking at the victory margins and जशा मी उलयतात the parties which are on number 2? डेफिनेटली कालही हांवें सांगिल्लें की बीजेपी लुक्स एट एवरी इलेक्शन सिरियसली. आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो ह्या रणांगणाक उतरता आनी प्रत्येक इलेक्शन आमी हे एक युद्ध म्हणूनच आमी आमच्या हातून काम करतात. आमचे सगळे नेते ते कितलेय बारीक आसूं ना केदेंय व्हडलें इलेक्शन आसूं सदांच रस्त्यार लोकां मदीं आसता, आनी हाजोच परिणाम म्हणून आयज आमकां हे 3य सीट लोकांनी जिखून दिल्या. म्हणजे हांव आतांच मनोजान म्हणलें की फक्त 25%, म्हणजे म्हाका दिसता खंयचो 25%, म्हाका दिसता ताणें ते उरफाटें केला, म्हणजे 52चे ताणें चुकून एखादे 25 वाचले आसतले. पूण एक बरें जालें की खंय तरी एक आर्ग्युमेंट जो प्रत्येकदां येतालो की बीजेपी खंय तरी 50% कमी पडल्या आनी 51% लोक अगेन्स्ट आसा, ताका मागीर पूर्णपणे खंडन जाला. म्हणजे रेस मागोस पयल्यार 66% पडल्यार, कुठ्ठाळे पयल्यार 58% पडल्या आनी दवरले पयल्यार 41%. म्हणजे एक निर्विवाद हो एक निर्णय लोकांनी दिला. आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता म्हणजे हो जो निर्णय आसा तो लोकांचे फीडबॅक, एक लोकांचे एक संगनमत, भारतीय जनता पक्ष जे काम करता ते सारकें चल्लां. दिस इज अ व्हॅलिडेशन ऑफ युअर परफॉर्मन्स. एब्सोल्युटली. म्हणजे जे 10 वर्सां आमी काम घेतलां, डबल इंजिन सरकाराचें आमी काम घेतलां, लोकां फुडें कितल्योश्योच इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी बरें करपाचें काम घेतलां, लोकां कडेन सोयी सवलती हाडपाचें काम घेतलां, ताजेर एक परत एकदां शिक्कामोर्तब. म्हणजे म्हाका दिसता गेल्या 7-8 इलेक्शनां जर पळयत आमी, म्हणजे प्रत्येक स्तराचेर, म्युनिसिपालिटी आसूं नाजाल्यार तातूंत ग्रामपंचायती आसूं, जिल्हा पंचायत आसूं, असेंब्ली आसूं, लोकसभा आसूं, आनी परत आतां बाय इलेक्शन आसूं, people have been standing behind BJP solidly. Okay. This is the affirmation of this election. Okay. On that part I'll go to Radha. Do you agree with this? कारण जर percentage पहिले ते म्हणतात, the percentage जाऊ margins are overwhelming. This is an affirmation that people are standing behind BJP. Do you feel that's a correct reading of this verdict, or you want to read something more to it? No. I don't think I should agree. I vehemently disagree. Okay. You see what happens now, if you look at the total voting percentage, it was 46% or so. That means around 20% to 25% people who normally vote have not voted in these elections. Now the BJP being in power, having their MLAs, they have official machinery at their disposal. Those who have come out are the BJP voters. What has happened is the smaller parties, whether it is RG or AAP or whosoever, even Congress, the non-existent Congress, they have not been able to bring out the voters. Those who have kept away, they are not Congress supporters, the BJP supporters. The BJP has got their percentage of vote from all those who have voted because their people have come out to vote. They have a worker base. They have the support system. So all their voters have come out. When the assembly elections come, that would be a different situation. When you get a powerful candidate, they'll bring all their voters out and the situation will reverse, or at least will be different from what is now. एकदम म्हणपाक सोदता की राधाराव बाबांनी एक मान्य केलें की भारतीय जनता पक्षाचे वोटर्स हॅव कम आउट, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते काम केला. डेफिनेटली प्रत्येक इलेक्शनाक प्रत्येक पार्टीक इक्वल चान्स मेळटा आनी तांणी काम करपाकच जाय. हांगा कोणेच कोणाक काँग्रेसीक कोणें आडाव नाशिल्लें No, but you all are in power and you have the levers of power with you. इलेक्शनाक दाखोवन जे लोकांनी नाकारल्या ती पार्टी, म्हणजे जो राहुल बाबा आतां खंय तरी म्हाका हांव नको खंय पावलो म्हणून कर्नाटका, साऊथ इंडिया खंय तरी आसतलो आनी इलेक्शनां डिक्लेअर जाल्यार नॉर्थ इंडियेक. पूण तो पावडो ताका खबर आसा काय खबर ना. ओके. ताका हिंदी इंग्लीश भाषाय कळटा खबर ना की इटलीची भाषा कळटा ते खबर ना. या तुलिया, you wanted to make a point. No, I want to make a simple point which partly take away from what Siddharth and Dr. Radha has said. की BJP ह्या पळय प्रत्येक इलेक्शन जाता ताचे फूल रिसोर्सीस, तुझे ऑफिशियल मशिनरी सगळ्याचे गैरवापर करून ते आपणाचे वोटरांक प्रेशरायज करून भायर काडटा, हितून कसलो दुबाव ना. पूण हांव कितें म्हणटा, फॉर एन इलेक्शन टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एज द निवडणुको ज्यो आसता त्यो म्हाका दिसता एक लोकशायेन एक उत्सव, आनी तितून सगळ्यांक तर लेवल प्लेइंग फील्ड आसपाक जाय.
आमचे तुलियो ऑफिशियल सिद्धार्थ म्हणतात तुमको कोणी अडायल्ली का म्हणता आमकां तुमको कोणी अडायल्ले तुलियो बाब म्हणटा पण- लोकशाही ही पण उत्सव मागीर उत्सवांक भाग घेवपाक तुमकां कोणे अडयलो उत्सवान कित्याक फाटीं वता उत्सवांक भाग घेवपाक उत्सवांक उत्सवान लोकां भाग कडेन वचा, घेवपाक आमकां लोकांनी कोणाक तुमचेर कोणाक खण आडावंक मारल्यार मान्य ना करपाक पूण जाय. तुम्ही ऑफिशियल मिशनरीचो आयज राहुल गैरवापर गांधी is being करून rejected लोकांक everywhere. सिद्धार्थ बाब एकच ना मिनिट that is the wrong message that you are sending ओके to the people. तुलियो बाब एकच मिनिट As मनोज, it is, I have said last time also हय. that ZP हे पळय आतां एक फायन एनालिसीस करची करताली. The independent candidate has got his wife elected and has come down partially in his vote share, but he has held on to the seat. In Daworli, the BJP candidate who has become an MLA has held on to his seat. Yeah. And in Rez Magus, the Congress candidate who was elected was defected to the BJP and he held on to that seat. So you can see the pattern of voting is that the people vote towards the ruling party MLA Okay. in this particular Okay. constituency. एक गजाल- And एक- secondly, Yeah. the BJP panels are ruling in both the Zilla Panchayats and the BJP government is ruling at the center ओके and the state. मनोज तुम्ही जनरली सांगतात की आमचे कडेन केडर आसा आम्ही ग्राउंडार आमचे फूट सोल्जर्स आसात तुम्ही मान्य करतात की विरोधी पक्ष आपले मतदाराक भायर सरपाक भायर काडपाक कमी पडलो म्हणून हय 100% आमी कमी पडले कित्याक आमकां जसो टायम मेळपाक जाय आसलो रिबिल्ड जावपाक रिकॉन्स्टिट्यूट जावपाक तो खूब कमी मेळ्ळो आनी जशें सिद्धार्थ बाबान म्हटलें की हांव खंय तरी 52चे 25 म्हटलें म्हणून पूण जी हांवें पर्संटेज काडल्या ती टोटल वोटर्सांची आसली जेन्ना आमी म्हणटा की BJP कडेन फूल मशिनरी आसा गव्हर्मेंट आसा जाल्यार ते लोकांक फक्त 25% लोकांक त्यांच्या सायडीन वोट करपाक भायर काडपाक शकले तूं म्हणटा आउट ऑफ टोटल 25% वोटर्स of total आउट voting. ऑफ टोटल वोटर्स सो आमी एज अ गोंयकार नाल्यार एज अ वोटर आमकां हे एक आशा आसा आमी ऑप्टिमिस्टीक आहा की ह्या फुडें जी 75% वोटर्स आसा जेंकां BJP भायर काडपाक शकले ना नाजाल्यार त्यांच्या सायडीन वोट करपाक तेंकां ते कन्विन्स करपाक शकले ना सो ती जी वोटर बेज आसा पळय त्या वोटर बेजाचेर आमी काम करपाक जाय राधा बाब यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट What happens now? There's no question of a level playing field at all. At no point of time do all parties get level playing fields. We have been in politics earlier. We have fought the Congress. The Congress was in power. And we always fought from a disadvantaged position because what the BJP is enjoying now, the Congress used to enjoy in those days, power. So it is always, you can't insist upon, or you can't expect a level playing field. And I am not going that far. You look at Congress elections which have taken place yesterday. Shashi Tharoor has been openly proclaiming that he is not having a level playing field within the Congress party election itself. He has openly said so. So within that, the Congress is not giving a level playing field to its own challenger. So there can never be any level playing fields. Let us be honest about that. It will be a world record if that Mallikarjun Kharge wins. Yes, because 80-year-old. 75-year-old is passing on the next generation to 80-year-old. सिद्धार्थ रामराव तुम्ही मान्य करतात तुम्ही लोकांक भायर काडपाक कमी पडले कारण एक गजाल म्हाका राधा बाबाची पडटा आनी जी सिद्धार्थ बाबाने काल सांगिल्ली की आमी आमच्या लोकांक भायर काडले आमचो मतदार भायर काडलो आमी प्रत्येक इलेक्शन सिरियसली घेतात आमचे मतदारां म्हऱ्यान वतात आनी तांकां भायर काडटात वोटींग करपाक तुम्ही आज मान्य करतात की तुम्ही कमी पडले कमी पडपाचो प्रश्न ना प्रत्येक उमेदवारान जितलो जो टायम मेळ्ळा त्या प्रमाणे आनी बाकीचे आमचे जे लिडर आसा तांणी तितून टायम घातला जशें हांवें सुरवातेक म्हटलें की रुलींग पार्टीचो जो एडवांटेज आसा म्हणजे लेवल प्लेइंग फील्ड खरेंच नाच ते खरी गजाल आनी त्याच्या अर्थान खूब जाण लोक भायर सरपाक भिता वा भायर सरले जाल्यार तांचो इन्क्लिनेशन मागीर शेवटी ह्या पार्टी कडेन वयता आनी आमकां चड एफर्ट घालचे पडटा म्हणजे कम्पेर्ड टू पीपल हू आर इन कम्फर्टेबल पोजिशन विरोधा आशिल्ल्याक चड त्रास करचे चड पडटा एफर्ट करचे पडटा दॅट वी आर रेडी टू डू वी हॅव एक्सेप्टेड दीस वर्डिक्ट अँड वी नो नाव वॉट आर अवर शॉर्ट कमिंग्स खंय आमी आतां कोर्तालीम इज समवॉट अ सेटबॅक फॉर आज ऑल्सो की कमी मतां पडले अपेक्षे पेक्षा जिखपाचे नाशिल्ले